वर्साक 2 प्रोजेक्ट समजा दिले, एक 2-2, 3-3 लाखाचे 4 लाखाचे, 8 विलेजी आसा, खंयच्या विलेजीन म्हणून तांच्यांनी करप? म्हणजे तुमकां वर्साक कमीत कमी 8 प्रोजेक्ट तरी तांकां दिवचे पडटले. समजा एक पंचायत दवरली, 2 पंचायत दिल्यार एटलीस्ट 2-2, 4 तरी दिवपाक मेळटले. डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन जर पळयत जाल्यार ह्यो 2 जावप खूप गरजेचे आसा. एरिया इतली आसा, विलेजीसय इतली आसा, आमी बाकीच्यो पंचायती पळयल्या. म्हाजे कडेन उत्तरूच ना. कित्याक ज्या पद्दतीन ही जर ह्यो सगळ्यो पंचायती आमी जर हें करूंक लागले जाल्यार जवळ 190 पंचायती आहा. इतल्यो 100 पंचायती अश्यो आहा ज्या पद्दतीचे तुजो ह्या प्रस्ताव आहा त्या प्रस्तावा प्रमाणे 100 पंचायती आहा पळय, पंचायती सेपरेट करपाची गरज आहा. म्हणजे वांकडो आहा तो आमकां 289 व्हरचो पडटलो. म्हाका समजना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जर हें सगळें करपाक एलाव करता जाल्यार कांय हरकत ना. डेव्हलपमेंट एक धाकट्यो पंचायती आसात जाल्यार एक मुद्दो जर तो बरो आहा खंयचो की डेव्हलपमेंट ल्हान पंचायती आसात जाल्यार डेव्हलपमेंट हें करपाक बरें पडटा. आमदाराची समस्या हांव समजूं शकता, पूण केवळ 6 किलोमिटर लांबी ह्या पोता वयल्यान त्या पोता पर्यंत 5 किंवा 6 किलोमिटर ह्या निकशाचेर वचप जावं शकना. हांव सांग्यार नेत्रावळी पंचायत जी आसा ती म्हज्या 18-20 किलोमिटर आहा ह्या पोता पासून त्या पोता. त्यामुळे डिस्टन्स असले म्हणून जायना स्पीकर सर. आणि बरें आमी खंयची तरी स्कीम पंचायतीक एकूच दिता अशें ना. डेव्हलपमेंटल विशय जो आसा ताचो सावरकट्टा जो गांव म्हणटा थोड्या लोकांचो तो, ताज्या खातीर आमी पयर रस्तो दिवंक ना. तर म्हाका दिसता एका पंचायत वायज आमी कांय डेव्हलपमेंट करनात. ज्या ज्या वस्तेक गरज आसा ते आमी करतात. त्यामुळे ताणें आपले कितें डेव्हलपमेंटाचे प्रस्ताव आसात ते हाडचे. म्हाका दिसता ताणें हो आग्रह धरची गरज ना. कारण खूब पंचायती अशा लोकसंख्येन हेच्या परस निकश जास्त असलेले कितक्योशोच आसात. एरियेनूय हेच्या परस निकश असलेले खूब आसात स्पीकर सर. ताणें ताचें डेव्हलपमेंट करुया. ताका फक्त डेव्हलपमेंट करता आसतना ताका काळजी आसा ह्या सरकारा कडेन पयशेच ना म्हणून ते आरोप मात करत आसता तो. ते आरोप करत आसता तो. आणि दुसऱ्या वाटेन डेव्हलपमेंटूय जावंक जाय म्हणटा स्पीकर सर. ती ताणें काळजी थोडीशी घेवची.